आता खबरो विस्तारान. पियण सिटीजन फोरमाचो साळगांव कोयरा प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाक खर विरोध आसा. फोरमाच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या कोयरा प्रकल्प विस्तारीकरणाच्या कामाक गोंय मंत्रिमंडळांत 18 फेब्रुवारी 2019 मान्यताय मेळिल्ली, जेन्ना साळगांवचे आमदार जयेश साळगांवकर पर्रीकार सरकाराच्या मंत्रिमंडळांत मंत्री आशिल्ले. मात आता आमदार जयेश साळगांवकर ह्या प्रकल्पा आड आसा, कारण आता तांचे मंत्रीपद गेला असो आरोप पियण सिटीजन फोरमाचो आसा. तशेंच आमदार साळगांवकरान साळगांवकारांची माफी मागून आपल्या आमदारकीचो राजिनामो दिवचो म्हण मागणी फोरमाची आसा. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. ह्या दिसांनी गोंयभर गोंयांत बरो व्हडलो एक इश्यू गाजता, तो म्हणल्यार गार्बेजीचो. सालिगांव गार्बेज प्लांटाचेर सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार एक्सपेन्शन गार्बेज प्लांट वो घालपाक 18 फेब्रुवारी 2019 हे तारखेर कॅबिनेट मिटिंगेक मंत्र्यांच्या मिटिंगेक रेझोल्युशन पास केलें 18/2/2019 आनी तेन्ना हे कॅबिनेटान कोण आसलो? आदलो आमचो CM मनोहर पर्रीकार आनी सालिगांवचो आमदार जय साळगांवकर, कित्याक तो कॅबिनेट मंत्री. प्रोपोजल तांकां कोणें धाडलेलो? गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी धाडलेलो की आमकां थंय एक्सपेन्शन प्लांट तयार करपाक जाय म्हणून. दुसरी ही ऑर्डर जी आसा सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी हेजे डायरेक्टरान काडलेली. कोणाक काडली? द मॅनेजिंग डायरेक्टर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सालिगांव गोवा हेका की कॅबिनेट मिटिंगेक पयशे 82 crore 15 lakhs 82 crore 15 लाख सँक्शन जाले म्हणून, आणि तुम्ही तुमचे काम चालू करा म्हणून. आता प्रश्न हांगा पावलो, जो सालिगांवचो आमदार श्री जयेश साळगांवकर हो जो पळय सालिगांव मिटिंगेक बोब मारता की आपणाक कांयच खबर ना, हे सगळें मायकल करता. मायकलान हे लोकांक सांगूंक जाय आसलें की हे करचे पयलू. अरे 18 फेब्रुवारी 2019 मंत्री कोण आसलो? कॅबिनेट मिनिस्टर कोण आसलो? हो आसलो. आणि हेच्या टायमार 82 crore 15 लाख सँक्शन जाले म्हणजे हो उब्बो सारको लोकांक थंय मिसगायड करता. सालिगांवच्या लोकांक हो पिशान काडूंक सोदता. सालिगांवचे लोक खरेच बरे आनी बरे म्हणून सालिगांवचे लोक हेका निवडून हाडलेलो, पूण हेणेन कितें केलें? ज्या दिसा हेका इलेक्ट केलो त्याच दिसा सावन हेणेन लोकां कडेन घातकेपण केलें. ते आयज पासून हो जयेश साळगांवकर सालिगांवच्या लोकां कडेन घातकेपण करीता आसा. पूण म्हाका एकूच समजना जयेश साळगांवकाराचे जेन्ना मंत्रीपद तो 2.5 वर्सां हाताळलो तेन्ना ताका मात्तूय वास येवंक ना. एक दीस तेणें स्टेटमेंट काडलो, 2.5 वर्सां तेणें कॅबिनेट मंत्री जावन जालो, एक दीस तेणें तो वास येता म्हणून काडलो, काडूंक ना. जेन्ना एका कॅबिनेटांतलो फट मारून भायर काडलो तेन्ना एका ते गार्बेजीचो वास कसो येयलो? एका गार्बेजीचो वास येवंक ना, एका ते 82 करोडांचो वास येयलो. आमी सांगता जयेश साळगांवकारान ही चिटींग करपाचें लोकां कडेन बंद करचें आनी तुजे कडेन जायना हें चलोवपाक तुवें ताबडतोब रिजायन जावचो.